नमस्कार गोमंतक टीव्हीशी तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेता आणि दीप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. म्हापशा गिरी कुमियावाडो वाठारांतल्या एका बंगल्याक लागलो उजो. 5 लाखाची मालमत्ता उज्यान लासून जाली काबार. जाल्यार 10 लाखाची मालमत्ता वाटोवपाक उजो पालोवपी दळाक आयले यश. शापोरात दाबोळवाड्याचेर स्वताक वाटावपा खातीर केल्ल्या कोयत्याच्या हल्ल्यात तेलंगणाचो पर्यटक जालो जखमी. फांतोडेच्या 3 वरांचेर घडली घडणूक. हणजून पुलिसांचो तपास सुरू. थी रेल्वे स्टेशनाचेर 3.5 लाखांचो गांजो केलो जप्त. कोलवा पुलिसाची कारवाय. 25 वर्साच्या तरणाट्याक केली अटक. मुंबयच्यान गोंया विकपाक हाडिल्लो गांजो. पुलिसांची माहिती. स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार मोहिमेचो राज्यातल्या बायलांनी घेवचो लाव. उपक्रमाखाला बायलांक दितले फुकट वखदां आणि भलायकी सेवा. मुख्यमंत्री सावंतान दिली माहिती. मंगळारा 21 दिसाच्या गणपतीक दिलो निरोप. सगळ्यांक सुखी समाधानी दवर आणि फुडल्या वर्सा बेगीन यो. मोरया रे बाप्पा मोरया असो गजर करीत 21 दिसांच्या गणपतींचे केले विसर्जन. आणि शारांनी सोडूनच दियात. गांवगिऱ्या वाठारांनी लेगीत पावल्या ड्रग्साच्या वाडटे व्यवहारांक लागून गोंयकारांक भिवपाची आसा गरज, सांगता गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसाय. आता खबरो विस्तारान. म्हापशा गिरी कुमियावाडो वाठारांतल्या एका बंगल्याक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळान घडणूक थार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुमार 5 लाखांची मालमत्ता उज्यान लासून काबार जाली. जाल्यार 10 लाखाची मालमत्ता वाटोवपाक उजो पालोवपी दळाक यश आयले. हे घडणुके वेळार घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. एसीक शॉर्ट सर्किट जावन बंगल्याक उजो लागपाची घडणूक घडली अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली. सकाळचे 10-20 मिनटांचेर आमच्या कंट्रोल रूमान कॉल येयली आमकां. एक बंगल्याच्या वयले बेडरूमान आनी किचनान उदक पेटलां म्हणून. एड्रेस आमकां तेणी सांगलो नियर बालके हॉटेल मोमला वाडो गिरी. इमिजिएटली म्हापसा फायर स्टेशन आमची फायर फायटींग व्हेकल आहा वॉटर ती टेंडर तितून आमी इमिजिएटली ते टर्न आउट केले. आमी टर्न आउट करून थंय कितें पळयलें तो बंगलो आसा तेज्या वयर एक बेडरूम आनी किचन आनी भितर तें उदक पेटलें म्हणून. इमिजिएटली आमचे आमी होस्टेल होल्स काडले. अंदरील केले फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी फायर जो आहा तो मातसो कंट्रोल करपाक ट्राय केलो. सेकेंड आमी आमचे जे होस्टेल होल्स आसा ते आमी अंदरील केले आनी तेचेर फायर फायटींग स्टार्ट केलें. विथ द हेल्प ऑफ होस्टेल होल्स डेलिवरी होल्स मागीर फायर जो आहा तो पयलीं कंट्रोल केलो. मागीर कंप्लीट एक्सटिंग्विश आमी ते केलें. फायर फायटींग करता तेन्ना पयलें तेजे बेडरूमान जे थोडे कितें कपडे आलमारी फ्रीज आनी किचनाचे युटेन्सिल्स ऑलमोस्ट तेजे सगळे लॉस केले घालून गेल्ले ना. कॅज्युलिटी अशें ते कांय ना. सिलिंडर आसता एमटी आमी भायर ते काडले. कितें घर बंद आशिल्लें, रूम बंद आशिल्लो. रूम तो म्हणटा तेजी कोण जी ओनर आहा रावपाक ती म्हणटा तेन्नाच कितें भायर सरलेली कॉज ऑफ द फायर म्हणटा आपण एकदां सांगपाक नाका. म्हणटा सस्पेक्टेड म्हणटा वात ना जाल्यार शॉर्ट सर्कीट कितें तरी आसूं शकता म्हणून. पण ते कितें आहा ते आपल्या कन्सर्न ऑथॉरिटीचे रिपोर्ट घेतले तेन्ना ते कळटलें. आनी तेजी ओवरऑल जे ते लॉस तेणी आमकां 5 लाख रुपया लॉस ते सांगला. आनी फूल जी ओवरऑल जी ती प्रॉपर्टी आहा 10 ते 20 लाख रुपयाची प्रॉपर्टी तेणी ठेवली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जाहीर केल्ल्या स्वस्थ नारी सशक्त परिवार या मोहिमेचो राज्यातल्या बायलांनी लाव घेवचो म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान आवाहन केला. गांवगिऱ्या वाठारांतली मुळावी भलायकी केंद्र आणि समाजीक भलायकी केंद्रांनी हो उपक्रम चालीक लायतले. या उपक्रमाखाला बायलांक फुकट वखदां आणि भलायकी सेवा दितले म्हणून मुख्यमंत्री सावंतान माहिती दिली. हातूंतलो नारी शक्ती हो खूप महत्वाचो कंपोनंट आशिल्लो आणि या नारी शक्तीक धरून आयज ज्यो अनाउन्समेंट केल्यो आणि पुराय देशात आज जे प्रोग्राम लॉन्च केले, विशेष करून स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हो कॅम्पेन तांच्यांनी सुरवात केला. पुराय देशभर आज आम्ही स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हे कॅम्पेन सुरवात केला. गोंयांत वेगवेगळ्या PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगासर विशेष करून हे कॅम्प महिलांच्या खातीर आसतले. महिलांच्या रिलेटेड वेगवेगळी दुयेंतां हाच्या खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन आणि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट ही सगळी जी आसा ही या स्वस्थ नारी सशक्त परिवार हातूंतल्यान आमी दितले. त्या खातीर सगळ्या म्हज्या महिला भगिनींनी, मातांनी, भयणींनी ह्या कॅम्पेनिंगाचो फायदो घेवन पुराय PHC आणि CHC हांगासर तांच्यांनी सगळ्या जाणांनी फायदो घेवचो.
मंगळारा मडगावच्या 21 दिसांच्या गणपती बाप्पाक निरोप दिलो. 21 दिसांच्या गणपतीक निरोप दितना कांय लोकांच्या दोळ्यांत दुकाय न्ही. सगळ्यांक सुखी समाधानी दवर आनी फुडल्या वर्सा बेगीन यो, मोरया रे बाप्पा मोरया असो गणरायाचो गजर करीत 21 दिसांच्या गणरायांचें विसर्जन जालें. पळयात काय गणपती विसर्जनाची काय खिणचित्रां. आज श्री स्वामी समर्थ सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीतर्फे जो 21 दिसाचो गणपती यंदा 18व्या वर्षान आमी साजरो केल्लो आसा, तेन्ना आयज विसर्जनाची मिरवणूक जी आसा, विसर्जनाची मिरवणूक आयज हांगासर वयता, तेन्ना पारंपारीक पद्दतीन पुणे वडगांव हांगासरल्यान ढोल ताशा पथक आयज ह्या मिरवणुकीची शोभा वाडोवपाक लागून येयल्ले आसा आनी असंख्य भक्त जे आसा ते हांगासर दिंडी गजराच्या तालान नाचोन हांगासर विसर्जनाचो आनंद लुटता. गोंयांत ड्रग्सांचो वेपार आनी गुंडांच्यो गँग कार्यरत ना अशें स्टेटमेंट करपी पुलीस महासंचालकाचें विधान एकदम चुकीचें आसा. आयज गोंयच्या शारांत सयत गांवगिऱ्या वाठारांनी लेगीत ड्रग्स पावल्यात, देखून भिवपाची गरज आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाईचें म्हणणें. तशेंच सरकारान तात्काळ पावलां उबारलीं ना जाल्यार फुडले पिळगेचें भविश्य धोक्यांत वचपाची शक्यताय आसा अशी भिरांतूय विजयान उक्तायली. DGPन काल सांगलां की गोंयांत गँग्स ना, गोंयांत ड्रगाचें तशें हें ना, ऑर्गनायज स्ट्रक्चर ना, पूण जे भशेन ड्रग यूज जाता आनी जे भशेन गांवांनी ड्रग्स पावल्या म्हाका दिसता एक भिरांकूळ सिच्युएशन आहा. खरोच भिवपाची गरज आसा वेन इट कम्स टू ड्रग्स आनी ताजे खातीर सरकार जर एक्शन घेता जेन्युइनली विदाउट कॉम्प्रमायझींग लिटल जाल्यार ही एक्शन वेलकम आहा. म्हाका दिसता गोंयांत हाजे पयलीं तेलंगणाचे पुलीस येवन तांणी गोंयांत ड्रग्स हाडयल्ली आहा. एंटी नॅर्कोटिक्स ब्युरो एंटी नॅर्कोटिक्स सेल हे प्रोएक्टीव जावपाची गरज आहा. तें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचे फुडले पिळगेक बऱ्याक पडटलें. साळ पंचायतीच्या सरपंच पदाची माळ नीता रावत हांच्या गळ्यांत पडली. बुधवारा जाल्ले पंचायत मंडळाचे बसकेत तांची सरपंच म्हणून बिनविरोध निवड जाली. बसकेक 3 पंच वांगडी गैरहजर आशिल्ले. साळ पंचायतीचे सरपंच पद बायलां खातीर राखीव आसा. साळ पंचायतीच्या सरपंच पदाची माळ नीता रावत हांच्या गळ्यांत पडली. सावित्री घाडी हांणी राजिनामो दिल्ल्यान साळ पंचायतीच्या सरपंच पदाची कदर रिती जाल्ली. नवीन सरपंच वेंचपा खातीर बुधवारा पंचायत मंडळाची बसका आपयल्ली. सरपंच पदा खातीर नीता रावत हांणी एकमेव अर्ज सादर केल्लो. निर्वाचन अधिकाऱ्यांनी तांचो अर्ज ग्राह्य धरून सरपंच म्हणून तांची बिनविरोध निवड जाल्ल्याचे जाहीर केले. गांवचे उदरगती खातीर वावुरतली अशें सरपंच नीता रावत हांणी सांगलां. जे गावकर आहेत सगळ्या वॉर्डचे, खालचा वॉर्ड, वरचा वॉर्ड, मधला वॉर्ड, सगळ्यांना स्मरून सगळ्यांचा धन्यवाद करते मी. सगळ्यांनी मला सांभाळून घेतलं 3 वर्ष आणि जितकी काही कामं पूर्वी मी केलेली आहेत तर आता पुढे सुद्धा जी काही कामं मी करणार तर ह्याच्यासाठी मला सगळ्यांचा हातभार पाहिजे, सगळ्यांचा सपोर्ट पाहिजे. त्यात सगळे जे पंच आहेत, माजी सरपंच, त्यांचंही मला साथ पाहिजे, विसरू नको. आणि ह्याच्यासाठी जे तुम्ही मीडियासुद्धा आज माझ्यासमोर आलात, माझं जे मत तुम्ही जे आता सगळ्यांसमोर मांडणार त्यासाठी धन्यवाद. आणि मॅडम आता इतकी वर्ष जे मी 3 वर्ष जी घालवलीत त्याच्यामध्ये जी काय आमची रस्त्याची कामं यायची किंवा कसली लाईटीची किंवा गटाराची वगैरे तर ते आम्ही वेळोवेळी करत होतो आणि ते आता पेंडिंग असं मला नाही वाटत आहे. पण मेन म्हणजे जेव्हा गावकर येतात पंचायतीमध्ये, एक असे गावकर महिला वगैरे येतात तर ते एका आशेने येतात की आपली कामं काहीतरी व्हायला पाहिजे. पण कुठेतरी कसं होतं की आम्ही जेव्हा कुठे फॉरवर्ड करतो कोणत्या एका डिपार्टमेंटमध्ये, गव्हर्नमेंटमध्ये, तर तिथे अडकली जातात आणि त्याच्यासाठी आम्हाला रिमाइंडर आम्हाला सेंड करावी लागतात. त्याच्यासाठी मी गव्हर्नमेंटचे जेवढी डिपार्टमेंट आहेत त्यांना मी हंबल रिक्वेस्ट विनंती करते की त्यांनी जी काय आता इथून नोटीस ह्याच्या पुढची नोटीस जर जात राहतील तर ते लवकरात लवकर जरा इम्प्लिमेंट करून त्याच्यावर ॲक्शन घेऊन ती कामं जरा गावकऱ्यांची वेळोवेळी जरा पूर्ण करावीत अशी माझी इच्छा आहे. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत.
गोंय खेळा खात्याक मानाचो स्कॉच पुरस्कार फावो जाला. खेळा खात्यान भारत सरकाराच्या खेलो इंडिया ह्या उपक्रमा खाला राबयिल्लो खेलो गोवा हाका पुरस्कार मेळ्ळा. खेळा संचालक डॉ. अजय गावडे हांकां स्कॉच कडल्यान 20 सप्टेंबर ह्या दिसा दिल्लींतल्या सिल्वर ओक हॉलात 121 स्कॉच समिटांत पुरस्कार भेटयतले. एससीबीडी नुस्तें मार्केटात खासा करून पारंपारीक नुस्तेकारांकडल्यान जो शुल्क घेतात तो कमी करचो म्हणून नुस्तेकार बोट धनी तशेंच वेपाऱ्यांनी एससीबीडीच्या बसकेत मागणी केली. तशेंच नव्या मार्केटांतल्यान कसलोच फायदो जावंक नाशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. पारंपारीक नुस्तेकार, रांपोणकार, बोट धनी तशेंच हेर स्टेक होल्डर्सांक विश्वासात घेवन शुल्क थारोवपा विशीं बसका आपयली. फाटल्या वर्सा शुल्क 50% कमी केल्यात अशें एससीबीडीचे अध्यक्ष कृष्णा साळकर हांणी सांगलें. होलसेल फिश मार्केट जे आसा आता न्यू बांदिल्लें ते ऑलमोस्ट एक 3/4 आमचें कंप्लीट जालां आनी ते इनॉग्रेट करपा खातीर आमी एक सांगिल्लें की ह्या म्हयन्या भितर 25 ते 30 तारखे भितर आमी इनॉग्रेट करता. लास्ट मिटिंगेक दोनूय MLAs जे आसा ऑनरेबल आयचो मिनिस्टर दिगंबर कामत सर आनी विजय सरदेसाय हांणी सांगलें की ते स्टार्ट करचे पयलीं बारीक बारीक कितें पळय फॉल्ट्स आसा ते पयलीं आमी क्लियर करतात. फॉल्ट्स खंयचे आशिल्ले बाबा तो मार्केट येतो व्हडलो आसा ताजे मेंटेनन्स कोण करतलो, थंय वॉशरूम्स आसा वॉशरूमाचे मेंटेनन्स कोण करतलो. आज आमी पळयता की सगळे इवन गव्हर्मेंट GMCन तुमी वचात जाल्यार खंय वचात एक एजन्सी अपॉयंट केल्ली आसा क्लिनिंग करपा खातीर आनी त्या खातीर आज GMC क्लीन दिसता. सो सेम असो मार्केट क्लीन उरचो ताच्या खातीर पयलीं एजन्सी अपॉयंट करा, मागीर मेंटेनन्स कोण करतलो ते पळया, सुलभाक तुमी एंगेज करतले की ना ते एक डिसिजन घेया. जे सगळे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा, जे रांपोणकार आसा, जे बोटकार आसा, जे ट्रेडर्स आसा, जे थंय बिझनेस करतात, हे सगळे स्टेक होल्डर्सांक कॉन्फिडन्सान घेवन कितें बाबा रेट फिक्स करपा जाय, कसो करपा जाय, खंयच्या गाडयांक कितें करपा जाय, तुमकां जागो खंय एलोकेट करपा जाय, हाच्या खातीर आज आमी मिटींग आपयल्ली. सेकंडली तांचें हें आशिल्लें की लास्ट टायम तुमी जो रेट लायतालो तोच दवरा म्हणून, आनी कमी जाता जाल्यार पळया. आमी लास्ट टायमाचो जो रेट आसा तातूंत 50% आमी गोंयकारांक एक वर्सा पयलीं कमी केला. म्हणजे एका वराक सपोज 300 रुपया आमी भायल्यान घेता कोणाय कडल्यान ट्रेडर्सा कडल्यान जाल्यार गोंयकारा खातीर 50% आतांच कमी आसा. सो आमी तांकां सांगलें की पयलींच कमी आसा म्हणून. ताचेर थोडे जाण एग्री जाले, थोडे जाण म्हणटले आनीय कमी करा म्हणून. आमी एग्री जावन आतां रेट वाडोवपा आसले तेजेर आमी कशेंच रेट वाडोवपा आनी आमची सजेशनां दिले. सजेशन कितें दिलें, जे पयली रेट्स आहाय त्यो आतां गोंयकारां आवली आहले आवली ते बंद कराय म्हणून. गोंयकारां एक रेट आहाय त्यो वन टायम दे. कितें आतां हेंचें कितें जालां, हांगा सामकें लुटमार जाला. वरा मात 2000 बी जाता, वरा बदलान फायन्स कितें आहा तेजे 2000. सो आमी एक हें दी म्हणलां गोंयकारांक, जे भायल्यो गाडी येताय तांकां कराय तुमच्या. न्यू आतां मार्केट ते ओपन करपा आसा आनी मार्केट ओपन करतकीर कशें चार्ज करपाचें ते कितें वराक पयलीं 300-500 लायताले पळय ते वाडोवपा सोदताले, ते आमी ऑब्जेक्ट केला. तेजेर आमी कंडेम केला. वाडोवपाचें कांयच ना. ते जे पयलीं चार्ज करताले वराक तशेंच तुमी चार्ज करपाचें पर आवर. गोंयचें नुस्तें येता पळय तुमी कितें तेंचेर नॉमिनल फिक्स करा कितें तरी, आनी जाय जाल्यार तुमी एका कोणाक मानशेकाराक आनी रांपोणकाराक आसा पळय फ्री देखून दिवपाक शकता. कितें ते ट्रेडिशनल गरीब फिशरमॅन तेंचे कडेन कांयच ना. आनी बोटकारांक कितें तरी ते बोटकारान सांगलें आसतलें ते मी दवरला, तुमी बोटकारांक कितें चार्ज करा गाडी फाटल्यान वरा फाटल्यान न्ही. एक 5 वरांची सकाळी 4 ते 9 पर्यंत मार्केट आसता पळय, तुमी एक ते 5 वरां खातीर एक कितें फिक्स चार्ज करा. तिस्कुसगांव वाठारात मंगळारा राती कार आणि बुलेटा मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातात साकोर्डा वाठारांतलो बुलेट चालक प्रथमेश सावंत हाका दुखापत जाल्या. प्रथमेशाचेर पिळये भलायकी केंद्रात उपचार करून ताका घरा धाडला. फोंडें पुलिशेन अपघाताचो पंचनामा केलो. तिस्कुसगांव बाजारांत मंगळारा राती 11:30 वरांचेर कार आनी बुलेट यांचे मदीं समोरासमोर टक्कर जाली आनी ह्या एक्सिडेंटाक बुलेट चलोवपी जो प्रथमेश सावंत आशिल्लो तो किरकोळ इंजर्ड जालो. ताका प्रायमरी हेल्थ सेंटर पिळया हांगा ट्रिटमेंट केल्या नंतर घरा धाडलेलो आसा. त्याच बरोबर दोन्ही कारीचें तशेंच बुलेटीचें मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाल्लें आसा. स्थानीक लोकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे कार धारबांदोडेच्यान उजगांव वडा कडेन ते दिशेन वयताली तर बुलेट चालक धारबांदोडेच्या दिशेन वयतालो.
समोरासमोर टक्कर जाल्ले कारणान बुलेटीचे मोठ्या प्रमाणात तशेंच कारीचेंय नुकसान जाल्लें आसा. फोंडा पुलिसांनी ह्या एक्सिडेंटाचो पंचनामा केल्लो आसा. तिस्कूट गांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. गोंय क्रिकेट संघटनेच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या वेंचणुकीत चेतन देसाय आनी बाळू फडके गटाचे पॅनल जैतिवंत थारले. जाल्यार रोहन गांवस देसाय यांचे समर्थन आशिल्ल्या परिवर्तन गटाक हे वेंचणुकीत हार खावची पडली. गोंय क्रिकेट संघटनेच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या 6 जाग्यां खातीर एकूण 13 उमेदवार वेंचणुकीच्या रिंगणात आशिल्ले. चेतन देसाय बाळू फडके गटावतीन महेश देसाय, परेश फडते, तुळशीदास शेटये, अनंत नायक, सय्यद अब्दुल माजीद आणि महेश बेहकी हे उमेदवार वेंचणुकीच्या रिंगणात आशिल्ले. हे सवय उमेदवार वेंचून आयल्यात. जाल्यार GCA परिवर्तन गटावतीन महेश कांदोळकार, राजेश पाटणेकार, दया पागी, सुशांत नायक, रुपेश नायक आणि मेघनाथ शिरोडकार हे उमेदवार वेंचणुकीच्या रिंगणात आशिल्ले. ह्या सवय उमेदवारांक हार खावची पडली. सगळे पॅनल आयिल्ले कारणान ते एक मुठीन काम करतले. ते आमी सगळे पयलीं म्हणजे स्टेडियम बांदतलो आनी पॉलिटिकल पार्टीचे आनी तांचे सपोर्ट जाय पडटा. परमिशन आसा आमचे पूण आमी तांच्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचो सपोर्ट घेवन आनी CMान आमकां प्रॉमीस केलें स्टेडियम बांदून दितले. हे पॅनल जे आयला पळय ते पॅनल क्रिकेटीचें परिवर्तन करूंक आयला. कित्याक हे पॅनल म्हाका खात्री आहा की हे पॅनल क्रिकेटी खातीर खूब काम करतले आनी ह्या फुडल्या 3 वर्सांन तुमकां दिसतलें की आमच्यो टिमी कितल्या वयर पावतात. कित्याक हेच्या आदी तुमी पळयलां अशें कोण थोडे मनीस आसले जेंच्या क्रिकेटीचे पडोंक नासले कांयच, पण हे सगळे क्रिकेट खेळिल्ले लोक आहात जेंच्यांनी हेच्या आदी क्रिकेटी खातीर काम केलां, तेंच्यांनी मेहनत केला, घाम गाळ्ळा क्रिकेटी खातीर आनी हेच्या फुडें ते एडमिनिस्ट्रेशन आनी क्रिकेटी खातीर घाम काडटले आनी क्रिकेट फुडें व्हरतले 100%. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धारगळेच बांदतले. मनोहर पर्रीकार हांणी धारगळे दिल्लो जागोच स्टेडियमा खातीर योग्य आशिल्ल्याचे मत महेश देसाय हांणी उक्तायले. ऐकात. कित्याक थंय एरो सिटी येता, सगळीं 5 स्टार हॉटेलां थंय येता. डेल्टिनाचे सगळे एअरपोर्ट लागीं आसा, डेल्टिनाचे ते एम्युजमेंट पार्क येता, रेल्वे स्टेशनां लागीं सगळे. सो लॉजिस्टिकली आनी बाकीच्या दृश्टीन तो ही सायट इट बिकम्स परफेक्ट सायट. त्या खातीर ताणें तो जागो आमकां अलॉट केलो आनी वी हॅव टेकन ऑल द परमिशन इन्क्लुडींग एनवायरमेंटल क्लियरन्स. सो आतां नव्या कमिटीन सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक मेळपाचें, गव्हर्मेंटा कडेन हें करपाचें. स्टेडियम बांदता ते कोणाचें घर बांदना आनी तो स्टेडियम ही प्रायोरिटीन सगळ्यांनी काम करून करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक दिसाळ्यान 2 दिसां पयलीं दिल्ल्या मंत्री रवीश तवडकर हांचे संदर्भातले बातमेची दखल घेत काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरान सरकाराचेर फोग काडलो. मंत्री तवडकराक तांकां दिल्ल्या खात्यांनी दम दिसना काय दा म्हणून गिरीश चोडणकरान प्रश्न उपरासला. तशेंच मंत्री तवडकरांचे हे भुमिकेक लागून सरकारांतलो भ्रष्टाचारूय उक्ताडार आयिल्ल्याचो आरोप गिरीशान केला. पळयात पुराय बातमी. मंत्रीपद मेळूनय रमेश तवडकार समाधानी नाशिल्ल्याचे आयकपाक येता. ताका प्रमोद सावंताच्या मंत्रिमंडळात ज्येष्ठते प्रमाण खाती जाय आशिल्ली पूण ताका ती मेळूंक नाशिल्ल्यान तवडकार चाळवला खंय. हालींच 2 दिसां पयलीं जाल्ले बसकेतूय तवडकार मंत्रीपदाचो राजिनामो घेवन आयिल्ल्याची गजाल कानार पडल्या. रमेश तवडकराचे हे भुमिके उपरांत काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरान तवडकार आनी भाजपा सरकाराचेर खर टिका केल्या. तवडकराचे भुमिके उपरांत अशें दिसून येता मंत्रीपदा पयशे खावपा खातीर जाय काय कामां करपा खातीर जाय म्हणून गिरीश विचारता. ऐकात गिरीशाचे म्हणणे. BJPचो नवीन मिनिस्टर रमेश तवडकर हाजो जो काल तांच्या मिटिंगेक एक स्टेटमेंट केलो तो आयज वेगळ्या वेगळ्या मिडियाचेर आयिल्लो आसा. तो पळोवन परत एकदां BJP सरकार आनी BJP सरकारांतले मुख्यमंत्री धरून सगळे मंत्री कितले करप्ट आसा हें सिद्ध जाता. त्या स्टेटमेंटाक रमेश तवडकर म्हणटा खंय की जे पोर्टफोलियो ताका मेळ्ळ्याक तितून भितर कांयच दम ना म्हणून. सो ताका म्हणपाचें आशिल्लें की तितून दाम ना म्हणून. म्हणजे हे सगळे गजाल चल्ल्या त्यो पयशांच्यो. तो म्हणटा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक खंय सगळें रीण आसा. हे जो पोर्टफोलियो कसले आसल्यार जो काम करपी आसता ताका ट्रायबल पोर्टफोलियो यूज करून ट्रायबलाचे वेलफेअर पळोवपाक जातालें. आयज युथाक कनेक्ट करपाक आनी युथाचो डेव्हलपमेंट करपाक एक वेगळें विजन घेवन काम करपाक शकताले. जो स्पोर्ट्स आनी युथ अफेर्स पोर्टफोलियो आसा. तिसरो आसा आर्ट एंड कल्चर.
सो पोर्टफोलिओ फक्त हे खावपा खातीर जाय हांकां काय काम करपा खातीर जाय हो एक परत एकदां गोंयकारां मुखार स्पश्ट जाता की हो बीजेपी गव्हर्मेंट आनी ह्या बीजेपी गव्हर्मेंटाचो मुख्यमंत्री धरून सगळे मंत्री हे सामके करप्ट म्हणून परत एकदां रमेश तवडकराचे हेजेर सिद्ध जालां आनी ते स्टेटमेंट करता आसतना तो तांकां धमकी दिता की आपूण वेळ पडल्यार राजिनामा दितलो म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फातोडीच्या हाऊसिंग बोर्ड वाठारांतल्या नागरिकांनी फातोडीचे आमदार विजय सरदेसाईंची भेट घेवन तांच्या वाठारांतले प्रश्न मांडले. अदानी कंपनीन गॅसीची पायपलायन घालतना रस्ते खणून दवरल्यात. तेच बरोबर लायटीच्या केबल्सांचें लुकसाण केल्ल्यान कांय लोकांची वीज पुरवण बंद जाल्या. तेन्ना आमदारान लक्ष घालची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्ली. बेगोबेग रस्ते आनी वीज पुरवण सुरळीत करची असो आदेश आमदार विजय सरदेसायान संबंधीत अधिकाऱ्यांक दिली. अडानीन गॅस पायपलायनी घाल्या मडगांव फातोर्डा मतदारसंघात आणि हाऊसिंग बोर्डान. आता हे पर्टिक्युलर केसीन हाऊसिंग बोर्डान अडानीचे गॅस पायपलायन घालतना तांची इलेक्ट्रिकल केबलिंग जे आहा ते कट केलां आनी ते म्हणटा डिपार्टमेंटा कडेन फॉलोअप कर. डिपार्टमेंटा कडेन कशें फॉलोअप जातलें? तुमी कट केला तुमी रिपेर करून दिवंक जाय. सो तांकां सांगलां हांवें तुमी करून रिपेर दिया म्हणून. आनी तांचे तो इंदालकर म्हणून ताचे कडेन उलयलो. आनी इश्यू कितें आशिल्लो आज इश्यूज बेसिकली एक अशें जाता की गोंयांत नोकऱ्यां खातीर व्हडलो इश्यू जाल्लो आहा. दुसरें म्हणल्यार की ज्या आमच्या म्युनिसिपालिटी नाजाल्यार कोण जे सर्विसीस दिवंक जाय हे लोक टायम बाउंड कोणाकूच आदार करनात. टायम बाउंड आदार जायना म्हणून गोंयांत टायम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस म्हणटी जायना. सरकार कितेंय सांगू एक खरी खबर आहा की सरकाराच्या डिपार्टमेंटांनी लोक काम करीत नात आनी ताजे खातीर लोकांक त्रास जाता. म्हणून आमी तांचे फॉलोअप करपा खातीर फोन मारचे पडटा. ही फायल खंय पावली, हें कितें जालें, खंय पावलो. हाजे खातीर हांव मागतां की सरकारान दर रिव्यू करतात वो मंत्र्याचे रिव्यू करतात. टायम बाउंड डिलिव्हरी म्हणल्यार जो एप्लिकेशन तुवें दिलें सगळें जर तें क्लियर आहा नाजाल्यार ताका रिजेक्शन दिवचें ना जाल्यार ताजें एक्सेप्टन्स दिवचें तें विदीन टायम मेळूंक जाय. हे टायम बाउंड म्हणजे गोंयांत जायत ना. आता शापोरा दाबोळवाड्या वयली धक्कादायक बातमी. सेल्फ डिफेन्सांत एका तेलंगणाच्या पर्यटकाचेर केल्लो हल्लो जावपाची घडणूक तडार आयल्या. नेमकें प्रकरण कितें पळयात पुराय बातमी. शापोरा दाबोळवाड्यार जाल्ल्या कोयत्याच्या हल्ल्या प्रकरणात सेल्फ डिफेन्सांत केल्लो वार थळाव्या तरणाट्याच्या आंगलट आयलो. ह्या हल्ल्यात तेलंगणाचो पर्यटक गंभीर जखमी जालो. फातोडेच्या 3 वरांचेर जेन्ना घरातली सगळी न्हिदिल्ली तेन्ना ह्या पर्यटकान साहिल हसन या तरणाट्याच्या घरात घुसपाचो यत्न केलो. घरात कोण तरी घुसला हाची सुरू साहिलाक लागना फुडें ताणें स्वताक वाटावपाच्या यत्नात त्या पर्यटकाचेर कोयत्यान हल्लो केलो. हल्ल्या उपरांत त्या पर्यटकान पळ काडलो. घरात आशिल्ली ताची आवय आनी भयणीक ताणें घरातूच राव म्हणून सांगून साहिलान त्या पर्यटकाचो फाटलाव केलो आनी जबर मारहाण केली. उपरांत साहिलानूच हणजूण पुलिसांक घडणुकेची म्हायती दिवन 108 अँब्युलन्सीक फोन करून कळीत केलें. सध्या या पर्यटकाचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात आणि साहिल स्वतः जावन पुलिसांकडेन शरण आयलो. म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान साहिल हसनाक 8 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त फरमायल्या. अणजूण पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. राती आमी न्हिदलोली रातची तर 3:30 जाल्ली अरावंड 3:30 अशें आमच्या घरान एक मनीस धांवून येयलो म्हणून म्हाजो चेडो आवाज येयलो म्हणून धांवून येयलो आनी ताका हातीन कितें गावता तो मारपाक म्हणून गेलो. तो म्हाजें घर रानान आसा सर. शेजारी कोण ना, आजूबाजू सगळे रान फाटी फुडें. रानान धांवलो भितर. रानान धांवयना फुडें म्हाजो चेडो तेज्या हातीन कोयतो गावलो पळय तो कोयतो घेवन तो सेल्फ डिफेंडाक गेलो थंय ताका हें करपाक मारपाक आनी ताका झाडांनीच मातशें ताका मारला आनी मागीर तो धांवून परत गेलो आनी म्हाजो चेडोय तेज्या फाटल्यान धांवलो. तेज्या उपरांत आनी म्हाका कांय खबर ना सर कितें जालें. हांव तेज्या फाटल्यान वचोंक ना कित्याक तुमी भितर आसा म्हाजे चेडूं आसलेले वाडलेले आनी दादले मनीस कोण ना. म्हाजो व्हडलो चेडो भायर आहा आवट ऑफ गोवा खेळपाक स्पोर्ट्सान वता. इन्सिडंट जाल्ले सर. तेज्या उपरांत आनी हांवें राती अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर आनी अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हणजे की शापोरा दाबोलवाडा हांगासर एका तेलंगणा टुरिस्टाचेर असॉल्ट आनी अटॅक जाल्याची खबर सध्या समोर येयल्ली आसा.
साहिल हसन जो रावपी शापोरा दाबोलवाडा हांगासर आसा हाच्या घरान मध्यरात्री 3-3:30 ह्या वराचेर जो तेलंगणा टुरिस्ट आसा हो थेट त्यांच्या घरान भितर घुसलो आणि जेन्ना साहिलाक कोण तरी आपल्या घरान येयला अशी खबर कळ्ळी तेन्ना आपल्या रुमांतल्यान तो थेट दाराकडे येयलो तेन्ना ह्या तेलंगणा टुरिस्टाचेर तेजी नजर पडली आणि त्याच्या हातीकडे जे कोयतो आसा तो थेट तेणी तो कोयतो हातीन घेतलो आणि ताका मारपा खातीर ताच्या फाटल्यान धांवलो. त्यांच्या दोगांय मदीं खंय तरी हातापाई जाली आणि जो साहिल आसा तेणी थेट कोयतो घेतलो आणि त्या तेलंगणा टुरिस्टाच्या तकलेचेर वार केलो आसा. ह्या जखमेन ह्या वारान तो जो तेलंगणा टुरिस्ट आसा हो गंभीर जखमी जालो आणि तो थेट जमनीर पडलो. ह्या असॉल्ट केसी फाटल्यान अंजुना पुलिसांनी तशेंच जी फॉरेन्सिक टीम आसा तेंच्यांनी घटनास्थळी वचून आपल्या बरें इन्व्हेस्टिगेशन केल्ली आसा आणि अशें कळण्यात येता की ह्या असॉल्ट केसी फाटल्यान जे वेपन यूज केल्ले ते सध्या अंजुना पुलिसांनी रिकवर केल्ली आसा. फुडली अपडेट जी आसा आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आसा.